गोंय सरकारान पुलिसांची बडटी आडावन दवरून पुलीस खात्यान वरिश्ठ हुद्द्याचेर थेट भरती करची न्ही अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन पणजेन पत्रकार परिशद घेवन केल्या। पुलिसांची भरती आडावन प्रामाणीकपणान काम करपी पुलिसांचेर गोंय सरकारान तो अन्यायच केला अशें राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस बर्डे म्हणटा। गोंय सरकारान वरिश्ठ पदाची भरती करपाच्या पयलीं पुलीस खात्यान काम करपी पुलिसांकच बडटी दिवची, उपरांत गरज आसल्यार उरिल्ल्या जाग्यांचेर नवीन पुलिसांची भरती करची अशी मागणी संजय बर्डेन पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन केल्या। लास्ट इयर हालींच 15 ऑगस्टाक 2019 गोयचे पोलीस इन्स्पेक्टर आहा तेंचे वेलफेअर जे आहा तेंचे फॅमिलीज प्रत्येक तेंची मिसेस जे आहा प्रत्येकानी आमचे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवाक तेंच्यांनी आमच्या PIचे प्रमोशनाचे हे DYSP जावपाक जाय म्हणून तांकां एक लेटर केल्ले। ते आतां आमचे PI जे आसा न्हू थोडे दिसांनी DYSPचे पोस्टाचे जावपाचे आसा, थोड्या वर्सांनी ते 1-2 वर्सांनी रिटायर जावपाचे आसा। तेन्ना खरोखरच गोंयचो गव्हर्मेंट जो BJPचो सरकार जो आसा हो गोंयच्या लोकांक आसा का आनी कोणाक आसा? हे पोलीस इन्स्पेक्टरचो पोस्ट आहा न्हू हे पोस्टाक हे DYSP जावपाचे आसा, ते DYSP कित्याक लागून करिना? आनी तेंचे ग्रिव्हन्सीस आहा हे म्हत्वाचे आसा, ते आमकां लागून गोंयच्या लोकांक लागून काम करतात। आनी जे हवालदाराचे पोस्ट आसा हे ASI जावपाचे, ASI आहा ते सब इन्स्पेक्टर PSI जावपाचे आनी PSI आहा ते इन्स्पेक्टर जावपाचे। आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कितें करता, डायरेक्ट PI हे रिक्रूट करता आनी जे PI जे एट प्रेजेंट जे आसा 10 ते 15 वर्सां हे DYSP जावपाचे आहा हेंचे प्रमोशन तशीच उरता। ताका लागून तेंची एज बार जी आसा ही 56 आसा, 56 जाल्या उपरांत तांकां प्रमोशन जावचें ना आनी PIचे पोस्टारूच ते रिटायर जातले। ताका लागून जे PIचे पोस्ट आहा हे DYSP जावपाचे आहा हे बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे बेगींतल्या बेगीन करून घेवपाचे। ताका लागून आमी आमचे चीफ मिनिस्टराक हांवें निवेदन दिलां राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा तर्फे की तेंचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें आनी PIचे प्रमोशन जे DYSP करून बेगींतल्या बेगीन दिवपाचें म्हणून दिलां।